नमस्कार परमपूजा संयमित स्वाम्यान कोड्यालाच्या चातुर्मासा वेळार एक आमकां मार्गदर्शन दिलें. कसं म्हणून सांगल्यार एक आमगे संस्थान तो मस्त पोरणे आयुर्वेदिक पुस्तक पुरो आसा ती तें आमगेलें ज्ञान तें आमी पुरो वरोवका ताजे खातीर ताका थोडें काम आमी केलां, थोड्या जाणांनी केलां. तें थोडें कंटिन्यू करून वचत दत्वा म्हणून एक स्वामीन एक मार्गदर्शन दिलें. त्या कशी म्हणून सांगल्यार काशी म्हणटा परंपरेन तो स्वामीन सांगिल्लें मस्त आयुर्वेद प्रॅक्टीस स्वाम्यान खंय पुरा चातुर्मास आसता, खंय पुरा स्वामी आसता ते थंय जन औषध घेवच्या घेतली म्हूण दाखयलें आमगेले मठांत तसके भारी संतोशाचे विचार स्वामी म्हणटा तशिली आमगेले ज्ञानच आमगेली शक्ती कसने एक भंगार की जाग की कसने गेल्यार ते वापस करून दत्ता जाल्यार हे आमगेले ज्ञान म्हणजे आमगेली शक्ती त्या देखून आयुर्वेद ज्ञान तुम्ही पुरा आयुर्वेद वैद्यान ಒಟ್ಟು करून हें पुरा वरोका म्हणून म्हणटाशिलें ती तें आಮೇಲೆ क्वचितू स्वामीले एक वैद्य स्वामी मस्त वैद्यालय आयुर्वेद ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ पुरा विनिमय करता सती वैद्य राजीव म्हणून तांणी तांगेले धुव डॉक्टर अश्विनी म्हणून तांणी कसं केलें म्हणून सांगल्यार त्या पुरा पुस्तकांत तांणी तें ट्रान्सलेट करून संस्कृतांत बरोवन मागीर तें एक पेपर रुपार करून आमकां मस्त काम केलां तांणी तें करून आमकां तें स्वाम्यान हस्तांतर केलें पळयता कशें करून जातालें करी आनी लायक स्वाम्यान एक मार्गदर्शन दिलें कशें म्हळ्यार केलो योग्य वैद्यांक पळय वट करून हें करी आमगेलें करा तुमी पळय वट करून म्हूण सांगलें. आमगेले एक संदर्भ तो आनी आमगेले एक योग म्हणून लेखून आमी तशींची हें केलो वैद्याक पुरा मेळ न्हू वट्ट करून ते एक ग्रंथ इतले लायक आसता आयुर्वेदाचे एक कशें म्हणून सांगल्यार स्वयं आमगेलें पयलीं स्वाम्यान भुवनेश्वर स्वाम्यान की सुखतीन स्वाम्यान की स्वाम्यान बरयलेलें मागीर ताजे फुडें अशें पुरो आनी हांव आयकलां औषध प्रिपेर केल्यार औषध पुरा आमगेल्या तो मठांत पुरो आसता म्हळ्यार फुडें थोडें दवरला तशींची म्हणून सांगता ती एक भारी एक संतोशाचो विचार त्या देखून तसले आयुर्वेदाचे योग म्हणून सांग योग म्हळ्यार एक मेडिसिनाचे कसं पुरो आसता म्हणटा योग म्हणून आयुर्वेद योगा म्हणून म्हणटा ते तसलें आनी स्वाम्यान आमगेले भाशेन बरयलेलें कोंकणीन बरयलेलें मस्त नमुने औषध पुरो आसा ती भारी एक रॅर औषध ताका स्वाम्यान म्हणलें हें पुरा जनपदाक उपयोग दोका म्हणून एक शब्द उपयोग केलो स्वाम्यान जनपदाक म्हळ्यार अशी मस्त जनाक उपयोग दोका ताजे निमित्त म्हणून तशें आयुर्वेदीक वैद्य थोडे जन उठ जावन आमी थोडे डॉक्टर निरंजनाचार्य बटवाळा दाखोवन मागीर डॉक्टर अर्चना हांगा उडपा दाखोवन मागीर फस्टाक आमी कशें म्हळ्यार मुडबिद्रेच्या आळवास कॉलेजाच्या म्हळ्यार एकाडेमी कोण आतां आयुर्वेद शिकयता आसत तांकां ताचे सुलाभ जाता म्हणून सांगून डॉक्टर सजीत डॉक्टर सुरेखा पै आनी डॉक्टर कृष्णमूर्ती म्हणून आसा ती हांणी पुरा ते ग्रंथ ट्रान्सलेट केले मागीर आनीक डीप जावन तांतो आनी डॉक्टर निरंजनाचार्यान आनी डॉक्टर अर्चना उडपा दाखोवन डॉक्टर अर्चना कामत म्हणून ताणें रसशास्त्र MD केलें तांगेलें तें ताजे सब्जेक्ट तशी पुरा उठ करून आनी मस्त्यान मेळ्ळी तांतो ताका समजावन आमगेले सुधींद्र चॅरिटेबल ट्रस्टाचे ट्रस्टी जावन आशिल्ले अतुल कुडवा हांणी वरे तांचो मस्त एक सहकार करून मागीर ताका थोडे दवकदल पुरा मेटेरियल कसं पुरा उडपा दाखोवन सुरेश भक्ता म्हणून सोमेश्वर सुरेश भक्ता म्हणून आसात तांणी वरे थोडे सहाय केल्या मागीर हांवें तो मस्त केल्या तेन्ना नांव सांगून जाय न्ही मस्त्यान आनी स्वाम्याला मार्गदर्शनारी स्वाम्याला आशिर्वादारी हे आयुर्वेदाचे ट्रान्सलेट करून इंग्लिशांनी करच्याक एक भार लायक एक अवकाश आमकां मेळ्ळो स्वाम्याला आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो म्हणजे एक भारी खूश जाता.